पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ हांच्या गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एड्युकेशन फेलिसिटेशन प्रोग्रामाक माझ्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात ह्या संस्थेचे अध्यक्ष गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर. व्यासपीठाचेर हजर आसात श्रीमती स्मिता पार्सेकर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द हर्मल पंचक्रोशी, वायस चेअरमॅन ऑफ द हर्मल पंचक्रोशी, श्री गंगाराम गडेकर ट्रेजरर आणि सुधीर नाईक सेक्रेटरी ऑफ द हर्मल पंचक्रोशी. म्हज्या समोर असलेले म्हजे पत्रकार मित्र आणि पुराय पेडण्या तालुक्यांतल्यान हांगासर आयिल्ल्या युवा मित्र आनी मैत्रिणींनो, त्यांच्या बरोबर आयिल्ले त्यांचे पेरेंट्स, हांव सगळ्यांचे खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी 10वी 12वी सगळे जाण पास जाल्या आनी म्हाका दिसता 10वी पास जाल्ल्यांक अजून हायर सेकंडरी वचूंक मेळूंक ना आनी 12वी पास जाल्ल्यांकूय अजून कॉलेजीक वचूंक मेळूंक ना. कोरोनाच्या कारणा खातीर आमकां घरा कडल्यानूच म्हाका दिसता आमी ऑनलायन एड्युकेशन घेयत आसा. बरेच जाण भुरगे विचारत असता हायर सेकंडरी केन्ना सुरू जातली, कॉलेज केन्ना सुरू जातली, कारण 10वेच्या हायर सेकंडरीन वचपाची उमेदूच वेगळी असता. बट एनी हांव म्हाका दिसता आनीक थोडोसो वेळ गेल्या उपरांत म्हणून निदान आमी एग्जामी तरी डायरेक्ट घेवच्यो, त्या ती ऑनलायन नाका तर त्यो ऑफलायन एग्जामी जावच्यो हो आमी स्ट्रेस केला. त्या खातीर 11वेची एग्जाम ही ऑफलायन जातली आनी 12वेची एग्जाम ही तर ऑफलायन जातलीच जातली. फर्स्ट इयर सेकंड इयर हांच्यो एग्जामी ह्यो ऑफलायन जावपाच्यो आसा. सगळ्यात पयली हांव हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांतल्यो नावाजलेल्यो जर शिक्षण संस्था काडीत जाल्यार म्हाका दिसता तितूंत नक्कीच पयल्या 4-5 वळेरींत आमच्या हर्मल पंचक्रोशीचो नंबर हो नक्कीच लागतलो, कारण त्या बद्दलचें योगदान म्हणजे आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जर पळयलें जाल्यार नक्कीच म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जरी असलो, शिक्षण मंत्री आसा आनी बारकायेन जेन्ना पळयता तेन्ना थोड्योच संस्था खूब डेडिकेटिवली बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपाचो जो प्रयत्न करता तितून हर्मल पंचक्रोशी येता. आनी सर स्वता जातीन लक्ष घालून प्रत्येक गोष्ट जी आसा ही तेंच्यांनी जशें आतां म्हटलें की 8वी पासून पास सगळेच करतात, बट 9वेच्यान 10वेक घालता आसतना भितरले 10-15 जाणांक फेल करून मागीर ते 10वेक वतात आनी मागीर 100% रिजल्ट काडप खूब सोंपो आसता. त्या खातीर हांव पुराय तुमच्या सगळ्या टिचर्सांचें अभिनंदन करता, कारण ती एफर्ट्स स्कुलाचे टिचर्स, इवन दो हायर सेकंडरीचे टिचर्स ती एफर्ट्स घेता, तांचें अभिनंदन करता. तुमी नव्यान सुरू केल्ली जेका आमी म्हणटा BSc BEd आनी BA BEd ही कॉलेज खरोखरूच म्हणजे नावारूपाक तर येतलीच, बट हांव एक गजाल मुद्दामून मेन्शन करता, म्हणजे गोंयांत जेका स्वताहून बाय टिचर प्रोफेशन जावपाचो आहा, म्हणजे चुकून नोकरी जायी म्हणून टिचर जालो न्हय. हांव बरेचशे फावटी म्हणटा थोडे जाण नोकरी जायी म्हणून टिचर जाता आनी थोडे जाण जातीवंत टिचर आसता. म्हाका टिचरूच जावपाक जाय, म्हणजे ताका 90% जरी 12थाक पडले तो म्हणटा ना म्हाका टिचरूच जावपाक जाय. आमचो एकटो भुरगो सराले हांगासर BSc BEडाक एडमिशन घेता, ताका इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळ्ळें. हांवें विचारलें ताका कित्याक रे, ना म्हणपालो तेजो पेरंट टिचर, तेजो बापूय टिचर. म्हाका म्हणपालो इंजिनियरींग जावपाचो ना. हांव म्हणलो सरालेच कॉलेजीन वता कारण आपल्याक टिचरूच जावपाचो आहा म्हणपालो. ही इज डुईंग द BSc BEd. ताज्या उपरांत म्हणलो आपूण MSc करपाचो आसा. म्हणून जेका स्वताहून टिचर जावपाचीच इच्छा आसा अशें हांगासर एडमिशन घेवपी सगळे भुरगे जे इन फ्युचर, हांवें कित्याक म्हटलें फुडल्या 10 वर्सांनी जेन्ना आमी ह्या फॅकल्टीन पळयतले तेन्ना आमकां खरोखरूच म्हणजे जांकां टिचर जावपाची आवड आसा तेच भुरगे अशे आसा वेगवेगळे कडेन टिचर म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटलें, जेणे करून एड्युकेशन जो स्टँडर्ड जो आसा हो गोंयांत आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत आनिकूय वाडटलो. ताका क्वॉलिटी एड्युकेशन जे आमी म्हणटा ते भुरग्यां पर्यंत आमी दिवपाक शकतले. दुसरें हांव अभिनंदन करता तुमचे सगळ्यांचें, जेंचे 10वी जाली 12वी जाली आनी एकदां प्रश्न पडटा फुडें कितें. हांव तुमच्या बरोबर सरान योगायोगान पेडण्या तालुक्यांतल्या सिलेक्टेड भुरग्यांक जरी आपयले आसत जाल्यार म्हाका दिसता तेजी मॅसेज पुराय पेडण्या तालुक्यांत वचूंक शकतली. एकेकाळ पेडणे तालुको हो मागासलेलो तालुको म्हणून पळयला वयतालो, पण म्हाका दिसता आनीक थोड्या दिसांनी पेडणे तालुको हो 1 नंबरचो तालुको गोंयांत जातलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. सगळ्या मळाचेर हांव नॉट ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर एड्युकेशन क्षेत्र आसतलें, आमचें मोपा एअरपोर्ट आसतलो किंवा बाकी सगळ्या क्षेत्रांत ज्या पद्दतीन पेडण्या तालुक्याची डेव्हलपमेंट जाता हो 1 नंबरचो तालुको म्हणून निश्चितच फुडें येतलो. आनी तो फुडें येता आसतना म्हाका दिसता हांगासलो विद्यार्थी, हांगासलो युवक युवती खंयसरूच फाटीं उरपाक जायना ह्या मताचो हांवूय आसा आनी पंचक्रोशी चलोवपी आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहेब तेय ह्याच मताचे आसा. म्हणून तर तांच्यांनी तुमकां सगळ्या जाणांक एकत्र हाडला. खंय तरी विजन दाखोवपाचें फक्त इतकेंच कारण न्ही की आपली कॉलेज पळोवची, इतकें कारण न्ही तर खंय तरी आपल्या तालुक्यांतल्या भुरग्यांक
तांच्या फाटीर थाप मारची आनी त्या निमित्तान तांच्या पेरंट्सांकूय बी बरें दिसचें की हय आपलेंय भुरगें जें आसा एक खूब वेगळ्या पद्दतीचें करियर, ताका आवडटा तें करियर हें शिकचें, हाज्याय खातीर तांचो हो प्रयत्न आसा. प्रत्येक पेरंट्साक दिसता की आपल्या भुरग्यान खंय तरी करियर करचें. ते दीस फाटीं पडले की पयलीं आमी म्हणटाले फक्त चल्याक नोकरी मेळ्ळ्या पुरो खंय तरी, चलयेचें कितें ग्रॅज्युएशन जावन तें घरा कडेन रावलें जाल्यारूय उपकारता. बट ते दीस ना आतां. आतां म्हाका दिसता चलो आसूं किंवा चली आसूं दोगांयचें करियर घडपाक जाय ह्याय मताचो हांव आसा. आनी ताका लागून म्हणजे 10वे उपरांत किंवा 12वेच्या उपरांत आपलें करियर चूज करता आसतना आपूण कितें करतलो हें निश्चितच आपूण ठरोवचें पडटलें. जायते करियर जे आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीचे करियर कोर्सीस आज गोंयांत एवेलेबल आसा. म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे आमी 12वी पास जाल्या उपरांत आनी आतांच्या आमच्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसींत सर त्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक गायड करपा खातीर सर परत त्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचे चेअरमॅनूय आसात जे पुराय गोंयांत आमी हायर एड्युकेशनाची न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ठरयता. म्हणजे 12वेच्या उपरांत खंयच्या खंयच्या पद्दतीचे कोर्सीस आसतले, कितें कितें कोर्सीस आसतले, ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा की तेंच्या पर्यंत आमी हे फावटी करियर कावन्सिलींग प्रत्येक हायर सेकंडरीन हाय स्कुलांत करियर कावन्सिलींग घेवपाचो प्रयत्न केलो. आनी सगळ्या म्हणजे जेका सपोज कदाचित कोणाक ITIच करपाची आसतली, कोणाक पॅरामेडिकल कोर्सीस करपाचे आसतले, कोणाक अजुनूय बी म्हणजे आमी एविएशन आसतलें किंवा मरीन कोर्सीस आसतले, वेगवेगळे कोर्सीस आसतले. बट कोर्स असो चूज करचो की तो केल्या उपरांत म्हाका बेकार बसचो पडचो न्ही. हांवें उदाहरण सांगतना हांव मुद्दामून एक 2-3 उदाहरणां तुमच्या समोर दवरता. कारण म्हाका संवय हांव भुरगे मेळ्ळे काय भुरग्यां कडेन कंटिन्युअस उलयत आसता, वेगवेगळे फावटी उलयता. हांव आमदार जाल्या उपरांत कितलेशेच भुरगे मेळ्ळे न्ही काय ताका सांगतलो 12वी जाल्या उपरांत कितें करतलो ना म्हणटा तो BA करता, BCom करता. कारण भुरग्यांक 12वी जाल्या उपरांत BA आनी BCom BSc हाज्याय पलीकडे खबरूच नासता. हांवें थोड्या जाणांक सांगलो तूं स्टॉकमॅन ट्रेनिंग कोर्स कर वीच इज अ वेटरनरी एसिस्टंट कोर्स ऑफ द 1 year. पयलीं तो फक्त ताका 12th सायन्स कंपल्सरी आशिल्लें. म्हणजे स्टॉकमॅन ट्रेनिंग कोर्स आमच्या कुट्टी हांगासर चलता, सरकार चलयता, विदावट फीस आमी शिकयता, एकूच वर्स शिकयता. हांव वेटरनरी मिनिस्टर जाल्या उपरांत हांवें तें 12th सायन्स काडून उडयलें कारण खूब कमी भुरगे वयताले. हांवें एनी 12th स्ट्रीम म्हटली, म्हणजे एनी 12th स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स कोणीय वयचेलें. हांवें असो जंय वचात थंय हांव सांगतालो. आनी हांवें सांगलेल्या भुरग्यां पैकी 30 जाणां भुरगे, तो मदीं बंद पडलेलो कोर्स, 30 जाणां भुरग्यांनी एडमिशन घेतलें. आनी फाटल्या दिसांनी थंयसर पोस्ट आयले. पोस्ट कितले आयले? 60 पोस्ट आयले. आनी एग्जामीक कितले जाण बसले? 62 जाण एग्जामीक बसले. 60च्या 60य जाणांक म्हणजे जॉबूय मेळून गेले. आनी हांव एक 2 जाणां भुरग्यांक जेन्ना हो कोर्स कर म्हणून सांगतालो, एकटो म्हाका म्हणपालो ना म्हणलो, दोतोर म्हणलो आपूण इंजिनियरींग करता. हांवें म्हणलें तूं इंजिनियरींग कर रे, वेळ पडल्यार हो कोर्स पयलीं कर, दुसऱ्या वर्साच्यान म्हणलें इंजिनियरिंगाक एडमिशन घे, तुका मेळटलें. ना ना म्हणलो करता. हांवें म्हणलें घे, इट इज युअर चॉयस म्हटलें. ताज्या वांगडच्या भुरग्याक आज नोकरी मेळ्ळी आनी तो 35,000 सॅलरी घेता. आनी बाबडो आमचो इंजिनियरींग केल्लो भुरगो, आज ताका हांवें 10,000 रुपीजाचेर कॉन्ट्रॅक्टाचेर लायला. म्हणजे ही एके वटेंतल्यान शोकांतिका आसा. म्हणजे दुसरे वटेंतल्यान पळयता की आमी त्या खातीर सांगलें हांवें कित्याक हांव मुद्दामून म्हणजे योगायोगान सर मुख्यमंत्री आसतना हांवें म्हाजें इन्स्टिट्यूशन सुरू केलें. हांव मुद्दामून याद करता सराकूय बी. इट इज अ साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूशन एंड साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट. गव्हर्मेंटाची बिल्डींग जी मोडून उडोवपाची आशिल्ली फाटलें गव्हर्मेंट. हांवें म्हटलें मोडून, हांव आमदार जायना फुडें म्हटलें मोडूं नाका. योगायोगान सर आरोग्य मंत्री आशिल्ले आनी मागीर मुख्यमंत्री जाले. हांवें बिल्डींग म्हाका रेंटल दी, आय विल पे द रेंट. म्हाका रिनोवेट करून बिल्डींग दिली. आनी त्या बिल्डिंगेंत हांवें एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, DMLT मिन्स डिप्लोमा इन मेडिको लॅब टेक्निशियन आनी ANM नर्सिंग. म्हणजे गव्हर्मेंटात ANM नर्सिंग सोडलें जाल्यार डायरेक्टली म्हाजेच कडेन अवेलेबल आसा, वीच इज अ साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट. अशी 2 इन्स्टिट्यूट एकाच बिल्डिंगेंत सुरू केली. आनी 2014 पासून आतां पर्यंत जवळपास 450 भुरगीं पास आवट जालीं आफ्टर 12th. हांव खूब जाणांक सांगता एडमिशन घे. थोड्या जाणांक दिसता दोतोर आपलें इन्स्टिट्यूशन चलोवंक जाय म्हणून सांगता म्हणून. बट पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जेका विशय पटलो तेणी येवन थंय एडमिशन घेतलें. आनी एडमिशन योगायोगान हांव सांगता आज एडमिशन घेतलेल्या सगळीं भुरगीं पास आवटूय जालीं. आनी पास आवट जाल्लीं 100% भुरगीं आज प्लेसमेंट आसा, इदर वीथ द गव्हर्मेंट अदरवायज वीथ द प्रायवेट ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टाच्यान. एकूय भुरगे बेकार ना. 450 भुरगीं फाटल्या 5 वर्सांक कोर्स कंप्लीट करून नोकरेक लागली, तांच्या बरोबर आशिल्ली. म्हणजे BBA करतालीं 2 जाणां भुरगीं. हांव परत उदाहरण सांगता. आमच्या गणेश भाऊ हेणें BBA सुरू केली. तसल्या एकट्या भुरग्याक हांवें सांगलें, आगो म्हणलें BBA म्हणजे कितें? सर म्हाका खबर ना म्हणलें. इफॅक्ट तेणी 12th उपरांत बाबड्यान एडमिशन BBA घेतलां. म्हणल्यार BBA कितें हें खबर ना. एडमिशन म्हाज्या फ्रेंडान घेतला, हांवें घेतला. आमी सहज म्हणटा म्हाजे फ्रेंड वयता ते हांव वयता.
हांवें म्हटलें सोड, तुज्या कडेन तें जावचें ना BBA. हांव सांगता म्हटलें, कारण ओवरऑल तुका हांव वळखता म्हणून तुवें BBA करून तूं कांय शकचें ना. तूं म्हटलें थंयसल्यान सोड आनी म्हजें ANMक एडमिशन घे. तेणी म्हजें आयकलें. तेणी सोमतेच कॉलेजींतलें एडमिशन कॅन्सल केलें आनी येवन ANMक एडमिशन घेतलें. ANMक एडमिशन घेतलें, तें 2 वर्सांनी ANM कंप्लीट जालें आनी तें आज गव्हर्मेंटान ANM नर्सिंग म्हणून आज जॉबाक आसा. ताज्या बरोबर BBA जाल्लें भुरगें आतां 3 वर्सां जालीं BBA जावन तें घराच कडेन आसा. म्हणजे हांव कित्याक इतकेंच सांगलें, तुमी तुमचो फ्युचराचो कोर्स चूज करता आसतना म्हजें भवितव्य कितें, म्हजें भविश्य कितें, आपल्याक खबर ना. तुमी टिचराक विचारात. कारण आमी पळयता की ग्रामीण भागांतले पेरंट्स, कारण हांवूय एक ग्रामीण भागांत रावपी, कारण मुळात हांव सांगता की म्हाका दोतोर जेन्ना जावपाक जाय आशिल्लो, म्हाकाय खबर नाशिल्लें BMS म्हणून कितें तरी कोर्स आसा म्हणून. हांव फॅक्ट सांगता, म्हाका MBBSक एडमिशन मेळूंक ना, म्हाका डेंटलाक एडमिशन मेळूंक ना, म्हाका इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटालें, बट दोतोर जावपाची तीव्र इच्छा आशिल्ली. आतां कसो जातलो? योगायोगान म्हाजो काका टीचर, म्हणजे सर वळखता दशरथ परब, ताणें सांगलें की ना, कोल्हापूर म्हणालो आयुर्वेदीक कोर्सीस आसा म्हणून तुका आयुर्वेदिकाक घाल. हांव म्हटलें बरें आसा, दोतोर तर जावपाची इच्छा आसा. पूण योगायोगान BMS म्हाका तेन्ना पयले फावटी कळ्ळें की BMS बीन कोर्स आसा म्हणून, आनी हांवें BMSक एडमिशन घेतलें. सांगपाचो उद्देश हांव परत सांगता, म्हणजे आपलें करियर खंयच्या हातूंत जातलें हाजो तुमी पयल्यान पयलीं 10वेच्या उपरांत 12वेच्या उपरांत तुमी फ्युचर आपलें कितूर आसा. आपलो फ्रेंड शिकता, कोण तरी पयलींचो गेला म्हणून शिकतना गोंयांत आयच्या घडीक म्हणजे लायब्ररीयन पासून ते टॅक्निकल कोर्सीस, गोंयांत इतके कोर्सीस आसा की ताची नॉलेज सगळ्यांक मेळची म्हणून आमी करियर कावन्सिलींग चलयता. बट तरी सुद्दां म्हाका दिसता की करियर कावन्सिलींग सगळ्या भुरग्यांच्या पर्यंत आयजूय पावना. तें करियर कावन्सिलींग वेवस्थीत रित्या जर पावलें म्हणजे त्या खातीर तुमीय समजून घेतलें, म्हणजे हायर सेकंडरी टिचर्स आसतले किंवा स्कूल टिचर्स जाल्यार तुमचें खरोखरूच खूब बरें करियर जावपाक शकता. दुसरी गजाल हांव प्रामुख्यान मेन्शन करता की गोंयांत एकूय विद्यार्थी म्हाका फीस भरपाक पयशे ना म्हणून कोणाचोच कोर्स उरपाक शकना. तुमी म्हणटले तूं पयशे दिता काय म्हणून. ना, सरकार दिता. सरकारा कडेन तें प्रोविजन आसा, कारण सरकारा कडेन SC आसतले, ST आसतले, OBC आसतले. इवन दो फॉर द जनरल कॅटेगरी स्टुडंट्स देर इज अ बर्सरी स्कीम. म्हणजे तुमची ट्युशन फीस जेका 40,000 50,000 फीस आसा, ती बर्सरीच्या अंडर सरकार जे आसा पुराय फीस तुमकां रिटर्न करता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी एड्युकेशन लोन दिता. आमचे गोवा एड्युकेशन कॉर्पोरेशन आसा, फाल्यां सकाळी 3 लाख रुपया जरी फीस आसली जाल्यार आमी इंट्रस्ट फ्री लोन हे जे आसा हे आमी एड्युकेशन कॉर्पोरेशनच्या वतीन दिता. त्या खातीर म्हज्या समोर चिक्कार पेरंट्स बसलेले आसात आनी पुराय म्हणजे आपल्या कडेन पयशे ना, म्हाका फीस भरूंक मेळना म्हणून कोणाचें शिक्षण उरलें अशें गोंयांत केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर सरकार सदोदीत कार्यरत आसा, सरकार सदोदीत सपोर्ट दिवपा खातीर आसा आनी तो सपोर्ट आतां आनी फुडेंय तुमकां जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणांत सरकारा कडल्यान मेळटलो. आनी वता वता आसतना एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता, म्हणजे दॅट इज द अचिवमेंट ऑफ द माय गव्हर्मेंट वीच इज एन EWS, इज द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन. 10% रिजर्वेशन्स फॉर द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आसा जनरल कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक, जेंचो मुळात जेका आमी म्हणटा की गरीब कॅटेगरींत येता, जेचो 8 लाखाच्या सकयल इन्कम आसा, जेचो 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी जागा आसा, 100 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी फ्लॅट आसा, ह्या मनशाक इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाचो फायदो जरूर घेवचो, जेणे करून ताका आपल्या एडमिशनाक आसतलें 12वेच्या उपरांत इन फ्युचर फॉर द नोकरे खातीर आसतलें, हाजो निश्चितच फायदो जावपाक शकता. त्या खातीर इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्याय गोश्टीचो तुमकां निश्चितच फायदो मेळटलो. तुमी सगळे जाण युवक युवती म्हज्या समोर आसात आनी हांव सोपयता आसतना म्हणजे सरांचें तर अभिनंदन करतलोच, तुमचेंय अभिनंदन आसा. स्वामी विवेकानंदांचें एक वाक्य आसा, अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. चलात, उठात, जागे जायात आनी तुमचें ध्येय साध्य करी पर्यंत खंयसरूच थांबू नाकात. ध्येय निश्चित करात आनी ध्येय साध्य करात. जय हिंद, जय गोमंतक. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. We are now going to start with the formal felicitation and prize distribution ceremony. It is now over to you, Assistant Professor, Mr. Nikhil Mandrekar. Thank you, Crystal. Good afternoon, everyone. We shall start with the felicitation program now. May I request Chief Guest,
Dr. Pramod Sawant to give away the mementos and the certificate of excellence and also honor the parent with a rose. First, I would like to call Harmal Panchakoshi High Secondary School from Harmal Panchakoshi High Secondary School, Science Stream, Miss Divya Dayanand Parab. Yeah, parents should accompany the student. Okay. Miss Divya has scored 83.66%. Yes. Next is Miss Sejal Baburao Talkar. Miss Sejal Baburao Talkar, she has scored 75.66% in science stream. Next, Miss Tilam Pandurang Thakur. Miss Tilam Pandurang Thakur. She has scored 75.33% science stream. Next is Miss Rucha Govindraj Desai. Miss Rucha Govindraj Desai, she has scored 90.5% in art stream. Next is Miss Ranjita Balkrishna Sinai Desai. Miss Ranjita Balkrishna Sinai Desai. She has scored 83.83% in the art stream. Next is Miss Divya Vijay Pingurkar. Miss Divya Vijay Pingurkar. She has scored 83.66% in the arts stream. Next is Miss Shruti Damodar Gurav. Miss Shruti Damodar Gurav. She has scored 75.66% in the commerce stream. Next is Master Tejas Vinod Pokar. Master Tejas Vinod Pokar. Next is Miss Vishram Hanuman Sawant. Sorry, Master Vishram Hanuman Sawant. Next is Miss Divya Sandeep Kautankar. Miss Divya Sandeep Kautankar. Next is from Harmal Panchakroshi High School, Miss Samia Shamsundar Manrekar. Miss Samia Shamsundar Manrekar. Miss Shamia, she has scored first, she stood first in Pernam Taluka by scoring 94%. Let's have a round of applause for her. 94%, she stood first in Pernam Taluka. Next is Miss Nilam Prakash Vinodkar. Miss Nilam Prakash Vinodkar.
Next is Miss Pramila Prakash Waingankar. Miss Neelam has scored 90%. Miss Pramila Prakash Waingankar. She has scored 89%. Next is Shri Kamleshwar High Secondary School, Miss Rupal Govind Shetty. Next is Miss Priti Uday Kerkar. Miss Priti Uday Kerkar. Miss Pooja Bhiva Parab. Miss Pooja Bhiva Parab. Miss Sejal Sakaram Godkar. Miss Sejal Sakaram Godkar. Miss Riya Damodar Moraskar. Miss Riya Damodar Moraskar. Master Amar Rajaram Shirodkar. Master Amar Rajaram Shirodkar. Next is from Sapteshwar Institute for High Secondary School Education, Mandrem, Miss Anita Mohanlal Solanki. Miss Anita Mohanlal Solanki. Next is Miss Reshma Gurudas Pednekar. Miss Reshma Gurudas Pednekar. Next is Miss Sejal Nandakumar Naroji. Miss Sejal Nandakumar Naroji. Please hurry up. Next is Miss Stevia Francis Fernandez. Miss Stevia Francis Fernandez. Master Yash Rajesh Gaonkar. Master Yash Rajesh Gaonkar. Miss Shreya Kirtan Moraskar. Miss Shreya Kirtan Moraskar. Next is Master Varat Keshav Farte. Master Varat Keshav Farte. Next is Master Vasudev Suhas Bale. Vasudev Suhas Bale. Next is Master Shubham Rajendra Manrekar. Vasudev, he is not there. Next is Master Shubham Rajendra Manrekar. Shubham Rajendra Manrekar. Next is Miss Megha Mahesh Dargarkar. Miss Megha Mahesh Dargarkar. Next is Miss Namita Devendra Chari. Namita Devendra Chari. Next is from Sharda High Secondary School, Miss Rashmi Balkrishna Gadekar. Miss Rashmi Balkrishna Gadekar. Next is Miss Pooja Tulsidas Malik. Miss Pooja Tulsidas Malik. Rashmi. Pooja is not there.
Next is Miss Pavlina Remet D'Souza. Pavlina Remet D'Souza. Okay. Next, Miss Jagruti Nausochari. Miss Master Rajdeep Hanuman Garad. Master Harshal Vishnu Naik. Master Lakshman Sanjay Parab. Miss Namita Suryaji Parab. Harshal. Lakshman. Miss Namita Suryaji Parab. Master Kundan Jairam Parab. Next is from Vikas High School, Rakshanda Rama Parab. Vikas High School, Rakshanda Rama Parab. Next is Sumedha Sanjay Savar Desai. Sumedha Sanjay Savar Desai. Next is Ruchira Yashwan Kudke. Ruchira Yashwan Kudke. Next is from New English High School, Miss Sia Jaivan Kerkar. New English High School, Miss Sia Jaivan Kerkar. Next is Miss Shrunkala Sanjay Kaskar. Shrunkala Sanjay Kaskar. Next is Miss Dakshata Ashok Savar. Dakshata Ashok Savar. Next is from Our Lady of Mount Carmel High School, Master Faizan Kaushar. Master Faizan Kaushar. Miss Snovia Consi D'Souza. Faizan. Miss Snovia Consi D'Souza. Miss Vaishnavi Kamli. Next is from Ideal English High School, Master Gajendra Rohan Kerkar. Master Gajendra Rohan Kerkar. Next is Miss Jia Hanuman Kolamkar. Next is Miss Dipashri Dattaram Parab. Dipashri Dattaram Parab. Next is Swapnil from Sri Bhagwat High School, Swapnil Savan. Gajendra Rohan Kerkar. Jia Hanuman Kolamkar. Jia. Dipashri Dattaram Parab. Swapnil Savan. Achal Dole. Achal Dole. Harshada Talavnekar. Harshada Talavnekar. Gangaram Parab. Gangaram Parab. Next is from Alorna Panchakroshi High School.
Harshada. Next is Gangaram Parab. Next is Babli Vittal Chari. Babli Vittal Chari. Next is Rutuja Raghoba Desai. Next is Sia Sanjeevan Pandit. Next is from Lok Shikshan High School, Master Upendra G. Uskekar. Next is from Lok Shikshan High School, Master Upendra G. Uskekar. Next is Master Vaman Bhagat. Next is Master Chetan Sheth. He's Vaman Bhagat. Next is from Mangirish Vidyalaya, Miss Anisha Ganpat Parab. Next is Master Sham Vilas Savan. Next is Miss Mohini Pradeep Lad. आता है तो मोहिनी प्रदीप लाड. Next is from Mandre High School, Miss Diksha Kishore Shed Mandrekar. After that we have Miss Sejal Digambar Naik. Miss Sejal Digambar Naik. Next is Miss Tanisha Parshuram Kharbe. Next is from Sri Kamleshwar High School, Miss Usha Arun Shetye. Next is Miss Sana Sadanan Polji. Shruti Suhas Bangle. Next is from Pradnya High School, Miss Ritiksha Vishnu Chinskar.
Next is Miss Saisha Suryakant Talavnekar. Ritiksha. Miss Saisha Suryakant Talavnekar. Next is Miss Darshana Pramod Piyankar. Next is from Shri Durga English School, Master Saish Rama Chandroji. Madhukar Umesh Govekar. Next is from Ramakant Khalab High School, Master Anantraj Polshed. Sia. Master Anantraj Polshed. Next is Miss Richa Gaude. Master Sairaj Kalshaokar. Next is from Our Lady of Rosary High School, Master Divyo Manuel D'Souza. Master Divyo Manuel D'Souza. Miss Sanika Ashok Shetye. Next is Master Aldos Marshall Civita D'Souza. Next is from Pase High School, Miss Vaibhavi Satyavan Kanolkar. Next is Miss Simran Ravindra Parsekar. Next is Master Pranay Vishnu Holkar. Next is from New English High School, Master Shivanand Mali. Next is Master Himanshu Mamal. Next is Master Imran Ali Shah. Himanshu Mamal. Next is from St. Joseph High School, Miss Prapti Kalsekar. Next is Miss Saloni Raul. Saloni Raul. Next is Master Shaunak Kinlekar. Next is from St. Xavier Vidyalaya, Diksha Narse. Shaunak.
Diksha Nurse. Then Dyson Dias. Dyson Dias. Next is Adrian D'Souza. Adrian D'Souza. Next is from Vidya Prasarak High School, Miss Divya Devanand Gad. Miss Divya Devanand Gad. Adrian. Next is Master Prasad Santosh Kole. Prasad Santosh Kole. Next is Master Dattadeep Lakshman Shedgaonkar. Dattadeep Lakshman Shedgaonkar. Next is from Sri Kamleshwar High School, Master Bhargav Manrekar. Bhargav Manrekar is Dattadeep. 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 Master Bhargav Manrekar. Next is Master Shaunak Balkrishna Barve. Master Shaunak Balkrishna Barve. Next is Miss Ruchi Sitaram Manrekar. Miss Ruchi Sitaram Manrekar. Next is from Viscount of Panem High School, Miss Prerna Vaman Naik. Miss Prerna Vaman Naik. Next is Miss Neha Avinash Nigale. Prerna. Neha Avinash Nigale. Next is Master Vitoba Gurudas Pirankar. Next is from Sai Vidya Mandir, Siddhi Sargaonkar. Siddhi Sargaonkar. Next is Rohit Bandekar. Next is Leena Salgaonkar. Leena Salgaonkar. Next is from Don Bosco High School, Alisha Morozkar. Alisha Morozkar. Next is Greta Almeida. Greta Almeida. Next is Glenn Lobo. Next, from Government High School Torse, Tanvi Rajendra Naik. Tanvi Rajendra Naik. Tanvi. Tanvi. Just a moment. Next is from Government High Secondary School, Secondary, pen name, Swarali Chandrakant Solekar. Swarali Chandrakant Solekar. From next, from Government High Secondary School, Pranali Chandrakant Gadekar. Pranali Chandrakant Gadekar. Swarali, right? Swarali. Swarali, then Pranali Chandrakant Gadekar. Next is Nikita Narayan Arolkar. Nikita Narayan Arolkar.
Next is Sejal Subhash Shetye. Nikita. Next is Sejal Subhash Shetye. Next is Shabnam Iskar Khan. Shabnam Iskar Khan. Next is Himani Santosh Chavan. Himani Santosh Chavan. Last one, Mitali Naik. Mitali Naik Arondekar. Mitali Naik Arondekar. Himani Chauhan. Chale. Last is Mitali Naik Arondekar. Himani. Take the certificate. That's it, sir. Thank you so much. You can have a seat. Over to you, Crystal.